मडगाव शहरात चोरयांचे सत्र सुरूच। आके आल्त वाठारांतल्या एका फ्लॅटात 26 तारखेक चोरी जाल्ली। जेन्ना दनपारा घरातले दावे जोडपे आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्ले तेन्ना चोरांनी हो चोरयेचो डाव साधलो। चोरांनी दाराचे कुलूप फोडून भितरले सुमार 1,90,000चे भांगराच्यो वस्तू फारायल्यो। हे चोरयेचो मडगाव पुलिशेन पंचनामो केलो आनी अनवळख्या आड सद्याक गुन्यांव नोंद केला। मजगती फ्लॅटातले 21 लाखांचे तरी भांगर चोरयेक गेल्ल्याचो दावो घर मालकीन प्रियंका दावेन केला। चोरी हो गया शिवरात्रि का दिन था। यस, वेडनेसडे 26। आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग 2:30 पर घर से गए थे अपने रिलेटिव के घर पर। 5 o'clock वापस आए। तो जैसे ही घर पर आए तो दोनों गेट ओपन था। देन देखा तो इसका लॉक टूटा हुआ था, लॉक वहाँ पड़ा हुआ था। अंदर हम नहीं एंटर हुए, हमारे पड़ोसी पीछे ही थे। तो मेरा हस्बैंड ने बोला बाहर आओ, यहाँ कुछ हुआ है, बाहर आओ, अंदर टच मत करो। हम बाहर गए, हमने पुलिस को कॉल किया, हम पुलिस के फाइंड आउट ज्वेलरी बैग इज नॉट देयर। वन ज्वेलरी बैग, दे विल पुट ऑल द ज्वेलरी देयर। क्या क्या था ज्वेलरी में? ज्वेलरी में इट्स अ गोल्ड लॉन्ग चेन and gold mangalsutra, 4 bangles of gold, my husband's chain, rings, 4-5 rings of my husband, 4-5 rings of mine, and my child, and then 2 gold bracelets, my baby's bangle. वर्थ lot of टोटल वर्थ कितना होता है? 210 grams approx gold. It's like 20-21 lakh. The price of gold is like. और पुलिस भी आके गए यहाँ पे पुलिस वाले से क्या और डॉग स्पॉट और फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक आहे। गांवांत चोरयांचे सत्र परत एकदा चालू जाल्ले आसा। काल 2 दिसां पयलीं शिवरात्रेच्या दिसाक पॅराडायज अपार्टमेंट आल्त आखे म्हणजे सेंट जोसेफ स्कुलाच्या सकयल एक बर्गच बिल्डिंगेक भितर पॅराडायज अपार्टमेंट हांगा फर्स्ट फ्लोराचेर चोरांनी हात मारिल्लो आसा आनी ह्या चोरांनी फ्लॅटांतल्यान भांगर चोरून व्हेल्लें आसा। ही जी चोरी आसा ही दनपारचे 2:30 ते 5:30 ह्या दरम्यान जाल्ली आसा। कारण ह्या फ्लॅटांत 2 जाणां घोबायला रावतालीं, दवे म्हणटा ती घोबायला रावतालीं आनी ती शिवरात्रेच्या 2:30 सुमार हांगच्यान आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्लीं। 2:30 सुमार ती भायर सरिल्लीं आनी जेन्ना ती 5:30 पावलीं तेन्ना तांकां कळून आयलें की आपल्या फ्लॅटाचे जे लॉक आसा लावपाची ती लेज चोरांनी कापल्या आनी मेन जो ऑटोमॅटीक लॉक आसा तेंय बी लॉक मोडला। इतलेंच न्ही जाल्यार ऑपोजीट जो फ्लॅट आशिल्लो ताज्या जो मिरर आसता ताका चिंगम लायिल्लें, कारण लोकांक चोराक दिसली दिसता तो कॅमेरा म्हण, सो ताका तांणी चिंगम लायिल्लें आसा आनी तातूंत जे भांगराच्यो वस्तू आशिल्ल्यो तांच्यो त्यो चोरून व्हेल्ल्यो आसात। मडगांव पुलिसांनी 2 दिसां उपरांत म्हाका दिसता आतां ती कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा। पूण पुलिसाच्या म्हणण्या प्रमाणे ह्या फ्लॅटांतल्यान 1,90,000चे भांगर चोरयेक गेला आनी ओनराच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगच्यान जवळ जवळ 200 ग्रामाच्या वयर म्हणजे 21 लाखाची सुमार भांगर ती म्हणटात ती चोरयेक गेल्ली आसा। आमची सगळी जी ज्युवेलरी आशिल्ली ती चोरयेक गेल्या अशी तांची म्हणणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकाणेकर।